सगळ्यांक नमस्कार हांव अनुपमा भट आमगेल्या षड्रसा कुकिंग चॅनला पुरा जनाक स्वागत हंग हुनी हुनीची धवी धवी मुगा उपकर पण घाला किर्लल मुगा उपकरी ಈ धवी धवी मुगा उपकर म्हळ्यार कसं स्पेशालिटी बा माय सांगता दव मुगा उपकर म्हळ्यार अर्ध साल काडचे हे साल काडू कष्ट ना भारी सुलभ 1 निमिष भितर हे मुगा कशें साल काडचे म्हण हांव सांगता तुमकां हे पण हांव काल रात्री उदकांत घाललो मूग म्हळ्यार किर्ललो मूग कशें किर्लाचे म्हण पुरा जनाक गोत्त आसा पैरी सकाळी मूगु उदकांत घालो पाचू मूगु तो पैर रात्री काणू उदकांत तुल काणू उद्दा न्हिसता न्हू हांव घालन जेव वट्टे आयदनां भितर घालून गट्टी बंद करून दवरलो एके बांदून दवरले काली रात्री 24 hours नंतर काली रात्री ताका सम किर्लयलो मूगु एक व्हड बेजिना भितर घालून भर उद्दा घालून दवरलेलें हांव आतां तुमकां दाखयलेलें तें उद्दा घालून दवरलेलें आसा पळय तांतूं आज सकाळीं जेतना तांतूं उद्दा पुरा निस्तान काडचें आनी आतां हांव दाखयलेलें पळय हांगा आयदनां अशी वयर सकयल करून एक पण हालोवन घेतलें उद्दा पुरा निस्तान काडचें निस्तान काडून त्या व्हड आयदनांतूं एक पण हालोवन घेवचें मूग वयर सकयल मागीर वपास उद्दा घालचें वपास उद्दा घालतना पळय हेच्यात तो दिसता तुमकां 5वें सोल पुरा वयर येवन रपता कळ्ळें आतां हे 5वें सोल चंद करून काडचें सादारण एक 75% सोल वचून आसता इतलें करतना आमकां आनीक कंप्लीट सोल काडका म्हण जाल्यार हे सोल पुरा हातान पळय कशी सोल येता पळय हेची बरी सोल मात्र वयर रबून आसता आतां तूं म्हणटलीची हेल्थाक सोल काणनातील मूग लायक म्हण वय सोल काणनातील मूग लायकूच हेल्थाक ओपत हांव जाल्यार एक पण बारी रुची खावच्याक लायक जाता न्हय त्यामुळे आमगे ते कशें म्हळ्यार आमी मूग किर्लान उपकर करतना ताजे एक 60 to 70% सोल काडटाची थोडे आमी दवरताची अशी केलेले मुगा उपकर एक भारी टेस्ट ना तशी करताच म्हण ना एक पण सोल समेत उपकर केलेले आसा जाल्यार हें आमगे ते डिमांड चड पण आतां वपास हें उद्दा उड्डोवचें आनी वपास तेंची प्रोसेस रिपीट करचें उद्दा पुरा निस्तान काडचें आनी एक मुच्चळ दवरून वयर सकयल हालोवचें आनी वपास उद्दा घालचें वपास उद्दा घालतना वरलेले सोलय वयर येता अशी कंप्लीट जाय जाल्यार सोल काडूं जाता हांवें कंप्लीट काणी एक 60% सोल काडला वरलेला सोल तशी आसा आतां आमी मुगा उपकरपण घालची मुगा उपकरपण घालूं पुरा जनाक गोत किर्लले मुगा उसले कशें करचें म्हणून जाल्यार सांगता हांव बिगिनर्सांक एक कायली पुडक्यां भितर तेल दवरचें नारलेलें तेल घालका मुगा उपकरणी करतना आमचे गेले मोस्ट फेवरेट ऑथेंटीक ब्रेकफास्ट हे भारी हेल्था लायक तेल तापले कुडले ताका एक अर्द चमचे सासम घालचे सासम पटापटा जात म्हणटना 1 की 2 सुकी मिरसांग तुमकां कितले तिखसाणी जावका कितले क्वॉन्टिटी मूग काडला ताजे वयर 2 आसा ते मिरसांग पटापटा जाल कुडले ताका 2 तरणे मिरसांग करबेवू आनी इंगा पिठी घालची इतले पुरा घालून लायक करून भाजून घेवचें आनी आमी सोल काडून दवरलेलो मूग काडच्यो हे पण्णां भितर घालच्यो घालून लायक करून मिक्स करचें पळय तुमकां दिसता तो सोल चंद धवो मूग दिसता ताजे उठ थोडे सोलय आसता कळ्ळें ते भारी रुची हे अशी मुगा उपकर खावच्या तुमकां नाका जाल्यार हे प्रोसेस स्कीप करून तशीच किर्ललो मूग काडून पण्ण घाल येता तेवूय कांय तोंदर ना हांव आमगे ते करचे रिती सांगिल्लें आतां मीठय घाल्लें आनी लायक करून मिक्स केल्लें थोडे उद्दा घाल्ले हाका शिजूका न्हू मूग किर्ललो मूग केन्ना कुकरान शिजोवच्या नजा पॅज शिजत ते मुद्द जावन ते रुची ना खावच्या मूग तोंडा खावच्या मेळका केन्नाय आतां ते शिजो सानूज केला हांवें आमी फोव चटणी करुया हे आमी मायंगेले मेथड फोव चटणी करची एक कायली पुडको उनो करचो उनो केले कुडले गॅस ऑफ करून सोडचें आनी तांतूं भितर अर्द चमचे जिरे हांव एक 6-7 जनां करता सर अर्द चमचे जिरे एक 1.5 चमचे कोथंबीर घालची उज्जी करनी कायली पुडको तापले कुडले बंद केला ते हुनसाणीक ते रोस्ट जावन येता ते कोथंबीर आनी जिरे आनी ताका एक चूर मीठ घालचें आनी एक तरणे मिरसांग 2-3 बेडगी मिरसांग भाजिलेली घालच्या गॅस ऑफ आसा आतां पण मध्यम भितर एक पण मूग चाळका आनी ते करपुच्या नज न्हू पंदाक दाटू कायली पुडको दवरला देखून कांय जायना पक्कने जाल्यार सानूज जारी एक पंत दवरला देखून एक पंत वयर सकयल परतून घेवका ते ब्रेकफास्ट करच्याक आमची गेल्यार तितलो हुशार कोणय नाची कितले नमुने ब्रेकफास्ट आमी करताची कितले नमुने पोळ करताची फण्णाची पळयाची नमुनेचे चण पोवू मूग पोवू मुगा दाळी उसलेनी पोवा चटणी आमचे गेल्यार आशिल्ले तितले ब्रेकफास्टा कॉम्बिनेशना कोणाले ना म्हूण येता एका पशी एक रुची तितले हेल्दी आसता
घेता हांवें एक पंत चाळण घेतलें हें हांगा शिज्जे न्ही मुगू आमगेलें फोव चटणी काम कंप्लीट करुया आतां तें रोस्ट जाल्लें कोथंबरीनी जिरेनी मीठ हांव एक पंत मिक्सरान भितर जस्ट एक पंत पिटी करून घेता क्रश करून घेता आनी तांतूं भितर एक आमकां जावका जाल्यार तितलो गोड्डा कुडको आमगेलो खुशी तुमकां गोडय फोव चटणी जावका जाल्यार चडते गोड घालायची मायल्ड पूर जाल्यार सान गोड्डा कुडको घालच्यो आनी थोडी हळदी पिटी घालची हांव सोय कांतून रेडी करून दवरला थंय आतां हें घालचें आनी ओपास एक पंत मिक्सी एक रावंड गुंडाची आनी ताजे वटू सोयी घालचें आसा हांव सोयी घालून एक पंत रन करूं आसा मिक्सी तेन्ना तें पुरो लायक जावन मेळनात आतां आमगेले फोव चटणीचें मसालो रेडी जालो ताका तेका करबेव सासमा पण्ण घालता जाय जाल्यार हिंगूय घाल येता थोडे जण हिंगा पिटी घालताची ह्या फोव चटण्याक तुमकां इश्ट आसा जाल्यार घाल येता नाका जाल्यार नाका आतां हांव ताका करबेव सासमा पण्ण दिलें इतले जातान फोव चटणी मसालो परफेक्ट जालो आनी हाका जावका जाल्यार तितले फोव भरसूया आमी वो पातळ फोव चटणी केन्नाय पातळ फोव जावका हें सोयेक धरचें तितलो फोव घालका फस्ट एक पण फोव घालच्या नजा थोडो फोव करून घालून फोव पळय अशी मिक्स करून घेवका फोव चटणी चिरडूच म्हळ्यार हातान गट्टी चिरडून दवरना जे ते चिम्मी जाता म्हणटात फोव एक नमने पळय बल नातल्या बरी जाता ताका फोव चटणी चिम्मी जेवचें म्हणटा चिम्मी जेवच्या नजा पटपटी आसूं का फोव ताका कितलो फोव धरता पळयाची तितलो फोव घालून बरसून घेवच्यो जावका जाल्यार मीठ मिरसांग आमी घाल्यार गोड पावला की ना म्हण पळोवचें ना जाल्यार एक 2 चमचे साखरय घालयात गोड इश्ट ना जाल्यार साखर घालायची आतां पण आमगेले मूग सादारण शिजत आयला हांगा लायक शिजला आतां मूग पळयता पळय शिजला पळयाची आतां आनी एक घालचें बाकी वरला सोय मुगा उपकरीक सोय अंतू भारी इम्पॉर्टंट सोय घाल्यारच ताजे रुची कंप्लीट जावची आतां सोय घाल्ली हाजे पयशी फूड आमी चण्या उपकऱ्यांनी फोव चटणी घाला तेवे तशीची भारी रुची जाता ताजी लिंक हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सात दिता तुमी जाय जाल्यार चेक करियेत थंय तांबडी चण्या उपकरी कणंक घालून आतां आमगेले उनी मुगा उपकरी आनी तशीची रुची गोडशी मिरची तिखशी फोव चटणी रेडी जाल्या कापी खतखतान दवरला हांगा आतां हांव कापीचें बसता तुमी पुरो जन करून पळयाची हे हेल्दी टेस्टी ब्रेकफास्ट हो व्हिडिओ तुमकां पुरो जनाक इश्ट जाल्यार आमगेले चॅनल पुरो जन सब्सक्राइब करा तुमगेले फ्रेंड्सांक रिलेटिव्सांक पुरो जनाक सांगायची कमेंट सेक्शनां भितर तुमगेले कमेंट घालूं विसरू नकाची सगळ्यांक धन्यवाद।